सरपंचान म्हटलां आमकां बंधारो जाय. हय इतलेंच कितें की उदकाची भरती जाता पळय न्ही, उदक जें येता पावसांत हय थंय आमकां रिटेनिंग वॉल दिवची आशिल्ली. हय आमी ते बंधाऱ्या भितर सुद्दां प्रोविजन केल्लें आसा. थंय ती रिटेनिंग वॉल बांदतात. ओके जी उंच तशी धड बांदली उदक भितर येना. तेच प्रोविजन करतात. जे जे जाग्यार आमी बंधारे बांदल्यात ते सगळे बंधाऱ्या कडेन ज्या प्रमाणे लोकांची सुचोवणी आसा की उदक भितर सरचें न्ही म्हणून त्या गांवांत येवचें न्ही म्हणून थंय थंय रिटेनिंग वॉल घेतलेली आसा सगळे कडेन. म्हणल्यार आनी हांगाय बीन तशेच पद्दतीन तुगेले बांदावळ करतात. बनावट करता. ओके व्हाळ किंवा न्हंय जी कितें आसा त्या लेवलाचेच उदक उरता. तेंच आमकां जवळ जवळ लाखभर मेळटा तितले लेवल सांबाळ्ळे जाल्यार. पण हे बंधारे बांदपूय गरजेचे आहा म्हणटा. अशे प्रकारचे जवळ जवळ 12 बंधारे बांदचे पडटात गोंयांत. हय आतां आमी दुसरो बंधारो जो आसा पळय तो साळ म्हणटा त्या गांवां बांदता. कळ्ळें की ना. ताजे नंतर मागीर आनी एक बंधारो जो आसा पळय आमच्या हेवटेन निरंकाल जाता. अशे पद्दतीन जवळ जवळ 10 ते 12 बंधारे बांदचेच पडटले जेणे करून आमची उदकाची मागणी जी आसा शेती खातीर आनी पिवपा खातीर ही आमी निभावंक शकता.